Ang China nito, na Macau, एक convent असलेले of Italian nuns. तीन वर्साचे वाडन शिकलो तिका मागीर बापूय ताका हें आसा ताका एप्टिट्यूड पळयात गोंया आयले आमी आनी हिंगा Maestro Antonia Peregrino म्हणटा तो व्हडलो मास्टर तो आमचो मास्टर जालो मागीर हांव ट्रिनिटी कॉलेज केलां हिंगा गोंयांत मागीर बॉम्बे गेलो सेंट झेवियर्स कॉलेज आसलेलें BA हांवें केलां इन बॉम्बे मागीर कितें जालें प्रायवेट लेसन्स घेतला तिका बॉम्बे मागीर येयलो परतून गोंयांत आनी मागीर ब्राझिलाक गेलो ब्राझिलाक तिका शिकप सगळें पोर्चुगीज इंग्लीश न्हू ते कोंकणी आनी हांव सगळे न्यू कोर्सीस स्टार्टेड São Paulo University म्हणटा तिका 3 वर्साचे कंप्लीट कोर्स केला मागीर म्हाका एक चान्स येयलो शिंपाक University of Maringá म्हणटा ते in the state of Paraná in the south of Brazil म्हाका कितें येयलो म्हाका idea येयलो to study Brazilian folk music तें बरें जालें मागीर हांव येयलो गोंया येयलो बस येयलो कित्याक हॉलिडे आनी म्हज्या भुरग्यांक सगळे बरोबर येयले बस कितें हांव उठून वता आसलेलें बस हिंगा फादर लोर्दिन बार्रेतो तो आसलो director of Sakal Academy. तेणें सांगलें ना तूं वचनाका हिंगाच राव Sakal Academy गाव हांव तिका कोर्स केला मागीर ते येयले ते आयले कोण मेरेन आनी ते सगळे भुरगे फर्स्ट क्लास आं मागीर Sakal Academy चोगम येयलो चोगम म्हणजे तूं जाणा ते इंदिरा गांधी Margaret Thatcher, ते सगळे येयले हिंगा गोंयांत आनी ते म्हटलें आमची कल्चर ऑफ गोवा करुया पळय काय बरें दिसता बरें आं आनी प्रायम मिनिस्टर ऑफ कॅनडा तेणें येयलो आनी फ्यू वर्ड्स तेणें उलयलें आनी तेणें सांगलां वी वेलकम सच प्रोग्राम्स एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स because this is English. Exchange programs will help Canada and all the North American countries. Fado is a Portuguese melody song of the 1820s. It originated in Portugal and became very popular. Amália Rodrigues in Portugal is the one who introduced Fado and started singing, and she was her voice was precious. She also came to Goa, yes, and she gave
a concert in Kala Academy. But we have here in Goa, Shisat, Sonia Shisat. She's a very good singer. She started from the very beginning, and it's not a joke. With her powerful voice, and she started singing the fathers with the incentives of her mother and her father, the whole family, and friends. In Goa, she's a legend. And I think that, the father has become much more popular. But there are two types of father. Coimbra University in Portugal, and Lisboa. Lisboa is the capital of Portugal. And there are Casa de Fados, House of Fathers in Portugal. Many people go there, sit down, and just relax and listen to the fathers, which is very beautiful. I'll get on by as exponent मुझे exponent होना ना कितने कुछ कोई बात बोलते हैं but exponent मुझे कितने हैं da कोई technique कितने हैं हाँ आता कितना था in Spain जब कहाँ Kitiasa Mando Pastor Mando. Mando is coming from the Basque region, Basque in Spain. Don't worry. Augarotiga, एक गांव मुझा नाव गेटारी गांव के Spain. ते एक प्रोग्राम असलेले. And now I'm going to Mando. The Mando is, to Dana. There, Mando, what is, this is from the gods. Yeah, there is some influence, between Spain and Goa also in culture.
os, Roronaka, Deus Feliz Custolotuca. Argentina, Paraguay, Uruguay, Portugal, Uruguay, Spanish, Uruguay, Portuguese, Uruguay, but just cantar, music. Now, kita in Argentina, there is a tango montateka. Tango, naspak, dog down, not stay. But tango is a very beautiful dance. See, I started playing. See, one tango. See, they come for instance, they would do a guy for his way. So, I get him after. Maka for instance, a bad galomona, I put a poilant tanker. Maka idea lang, kitete. At Aish, I'm some to go. Burgank. Them tanker, so great Burgank. Gaguank. Querer, I cook and play. What is that? Maringa University, Maringa University. Take it, public concerts. Concerts, performance. Burgache and teachers, staff of the university. Exchange programs after that. Inter-university, which is Parana with Mato Grosso, another state. So like that. So cultural programs between one state and another state. Yeah. But to incentivize folkloric music. I mean, a section of university to develop Brazilian folk music. They were giving all funds, for this exchange program between university. So Rio de Janeiro and Paraná, São Paulo and Mato Grosso, like that, somewhere, interstate. Government, state government, they come, whatever pushing it that they come to help to organize all these programs and exchange, Finally, they were giving awards, to all the. I was happy to participate in that awards also because we could see the youngsters, young people, the boys and girls were really dedicated to music, and all facilities were given. So then I was promoted as the first violin in the orchestra. I was, it was a very big honor. Then, of course, I had the pleasure
ऑफ प्लेइंग Jana Mana. Yeah, way, I'm saying to what is the It was Independence Day, India Independence Day. And the rector of the university said, you could speak something about India. Yeah, Indian culture, Indian literature, Sanskrit, Hindi, and all this. Then they were asking questions about Devnagari and this way. What is that? Switzerland, France, Italy, well, they look, they become Parinsta, folk music. Ang isang natin ka, Goya, mandolin bastay, violin bastay, आणि ते वेस्टर्न म्युझिक आणि इंडियन क्लासिकल म्युझिक असतात गोंया आणि इंडिया. मागीर ते मुठाय कोणाचाय एक्सचेंज प्रोग्राम केल्यार बरें जातलें ना. लोक कोट्टा मागीर लोक कोट्टा कितें कल्चर म्हजें कल्चर तुजें कल्चर तशें पळय. Fa, re, do, fa, da, da, fa, fa, sol, la, fa, no, yeah, fa, fa, sol, la, fa, do. हांवें इतलें डेडिकेशन आशिल्लो कलाकार हांवें पळोवना. ताका तुमी केन्नाय पळयात, तेज्या हातान वायलीन आसता. केन्नाय अशें चुकून जर आयिल्ले आसत तुमी आनी तो एकटो जर बशिल्लो आसत न्ही, वायलीन वाजयत बसता आनी आपले आपुणूच भितर तो मग्न जाल्लो आसता. आनी त्या वेळाचे दोळे उगडून जर तो समोर तो असो जाता एकदम, म्हणजे तो भिता त्या वेळाचेर, म्हणजे इतलो मग्न जाल्लो आसता. आनी शिकोवपाचें सुद्दां तुमी आतां पळयलें, 81 जशें म्हाका शिकयतालो त्याच इंट्रस्टान तेणें म्हाका आतां शिकयलें. म्हाका तें गाणें वाजयन दिसलें आनी म्हाजो आतां ती पयलींच्या भशेन संवय ना, तरी पण तें वाजोवपाचें म्हाजे कडेन थोडें जालें, तें हेच्याच कृपेन जालें. एक संगीत हें जशें मनांतल्यान आनी रगान भरला म्हणटात आमी, रक्तानूच भिनलेलें आसता, तशें संगीत हेच्या रक्तान भिनिल्लें आसा. एक जो कितें तो सेकंड पोजिशन स्वर वाजयता तोच सुरू आसता तेजे कडेन, तोच सुरेलपणा जो तेजो 81 आशिल्लो, तेज्या भुरगेपणान आशिल्लो, तोच सुरेलपणा. ताणें म्हाका जेन्ना तो गोंयांत आयलो 81, भोवतेक तेजो हांव पयलो बॅचचो विद्यार्थी आसतलो, त्या वेळाचेर तेणें म्हाका सांगलें की आपूण रक्त दिवपा खातीर, गोंयकारांक रक्त दिवपा खातीर आपूण गोंयांत आयला, शिकोवपाक आयला, भुरग्यांचें कल्याण जावं दी. तीच उमेद तेजी अजुनूय तशीच आसा. गोंयच्या ह्या व्हडल्या कलाकाराची दखल लंडनवाल्यान घेतली, मुंबयकारान घेतली, बाकीच्या सगळ्या लोकांनी घेतली,
पण अजून आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान घेतली अशी म्हाका दिसना. ताणें घेवंक जाय, ह्या वयाचेर ताका योग्य तो सन्मान मेळूंक जाय अशें म्हाका सामकें मनांतल्यान दिसता. कित्याक शेवटी कलाकार आसता आनी ताणें निस्वार्थीपणान भुरग्यांक शिकयला. पयशे डिमांड केन्नाच करूं ना, दिले घेतले. ताका नशिबान बरेच भुरगे मेळ्ळे सगळे. पण कलाकारांक जर गव्हर्मेंटान जर तेजी जर दखल घेतली, आय वील बी व्हेरी मच थँकफूल अँड आय वील बी व्हेरी मच हॅपी फॉर दॅट. The ragas will impress people very much there. I'm quite sure about that. See, so let's see if it works. If there is an exchange program. We are fortunate in having now in Portugal a Goenka. That means his family was a Goan father. His father was a Goan from Margão. And he is known as Babush in Portugal. He's the Prime Minister of Portugal. The Violin is very nice fellow. And now what happens, they're in Portugal, they are popularizing many things. I understand that they are having even Bhajipuri, even in Lisbon, you know. See. So let there be more exchange programs, and fathers could be a very good initiative. ही इज सच अ इंडिपेंडंट पर्सन. कोणाकडे तो काय मागपी न्ही, केन्नाच तो आपलो उदो करपी न्ही आनी मोठेपणाय गाजोवपी न्ही. तो एक डावन टू अर्थ पर्सन आनी शिकोवपाक ताका इतली उमेद अजुनूय. तो ABRSM म्हणून जो बोर्ड आसा ऑफ ब्रिटीश म्युजीक, ताजो तो ऑथोरायज्ड एग्जामिनर इन रिप्रेझेंटेटीव इन गोवा. तो आतां भुरगीं ताजे कडेन जी शिकपाक येता, जी ABRSMच्या एग्जामी जी आन्सर करता, ती ताका येवन कॉन्टॅक्ट करता. तो मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बसून म्हापशां एक हे आसा पियानिस्ट, ताजे कडेन टायअप करून तो जो लंडनच्यान जो वयता एग्जामिनर, ताका घेवन तो थंय वता ह्या एजीचेर. म्हणून तुमी इंट्रस्ट पळया अजुनूय ताजो कितें आसा तो. आनी हें वीथ ऑल दीस वीथ अ स्मायल ऑन हीज फेस. केन्नाच तो असो वाजोवन म्हणून आपल्या कडेन जायना जावं हें. तशेंच जर सामकी ताची परिस्थिती वायट आसत जाल्यार he might just lie down and he will tell me that today I am not able to, कितें थंडी जाली इतलेंच ना जाल्यार ऑल द टायम ही इज एक्टीव अँड विथ अ स्मायल ऑन हीज फेस. कळ्ळें न्ही. म्हणटकच ताज्या नंतर कितें जालें, हांवें आमचो एक फ्रेंड आशिल्लो हांगासर, ताज्या तर्फे आमी फाटल्या वर्साचे स्टेट अवॉर्ड जाले. प्रत्येक हातून फिल्डान जे हे अवॉर्ड्स दिता न्ही गव्हर्मेंट, ताका आमी ताजें नांव व्हरून रेकमेंड केलें टू द मिनिस्टर. द कन्सर्न मिनिस्टर वॉज मिस्टर गावडे. तर ताका एक तो फ्रेंड आशिल्लो आमचोच, ताणें व्हरून ताका थंय हें केलें. सगळें ताणें आयकून बी घेतलें. आनी ज्या दिसा पेपर आयलो हांगासर अवॉर्ड डिक्लेअर जालें आनी पेपराचेर फोटो आयले, ही वॉज कंप्लिटली डिसअपॉयंटेड. ताणें म्हाका उलोवन दाखोवना, कित्याक तो असले हाका तो व्हडलेशें हें करिना, इंट्रस्ट ना ताका. म्हणजे कितें आपल्याक कोणें हें दिवचें हें करचें अशें कांय ना.
पण ताका वायट दिसता. म्हणजे कितें आसता, खंयच्याय आर्टिस्टाक जरी मॉनिटरी बेनिफीट नासलो तरी एक रेकग्निशन जाय आसता. रेकग्निशन म्हणजे ताची बूक आसता, ती बूक ताका अजुनूय आसा आनी खंयच्याय आर्टिस्टाक आसची. ह्या एजीचेर जर तो इतलें काम करता जाल्यार स्टेट शूड हॅव टेकन द कॉग्निजन्स न्ही.